राजकीय मळार व्हडले बदल जावपाचे आसात। हे बदल पड्ड्या फाटल्यान वा उक्तेपणांनी जाव येतात। भाजपाचो आदलो मंत्री महादेव नायक आयतारा काँग्रेसीन वतलो अशी खात्रीची खबर आसा। तशेंच मोगोचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकरान भाजपा उमेदवारा आड शिरोडेच्यान पोटवेंचणूक लढयली जाल्यार मोगोचे 2 आमदार भाजपान वतले अशी बातमी आसा। पळयात। भाजपा आनी काँग्रेसीन उमेदवारी वेल्यान सध्या रस्सीखेच चालू आसा। भाजपाक 4 जाग्यार पोटवेंचणुको लढोवच्यो पडटल्यो। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराची भलायकी इबाडल्या, त्याचबरोबर मोगोचे 2 आनी काँग्रेसीचे 2 आमदार फुटून वचपाच्या मार्गार आसात। जाल्यार भाजपाचो 1 आमदार नवो पक्ष स्थापन करपाचे तयारेंत आसा। म्हापशेचे पोटवेंचणुकेंतल्यान नव्यान इनिंग सुरू करपाचो ताचो उद्देश आसा। आज सकाळी काँग्रेसचे पदाधिकारी घराकडे आयिल्ले आनी तांणी म्हाका आमंत्रण दिलें काँग्रेसीत जॉइन जावपाचें। हांवें तांकां सारासर विचार करून हय म्हटलें हांव जॉइन जाता आनी ते प्रमाणे आयताराक सांजे वेळाचेर 6 वरांचेर जो पुलीस स्टेशनाचेर हॉल जो आसा शिरोड्या थंय जॉयनिंगाचो कार्यक्रम जातलो। पयलीं जॉइन जातलो आनी जॉइन जाले उपरांत मागीर काँग्रेस पार्टी ठरयतली की कोणाक तिकेट दिवपाची हें मागीर ठरयतली। तुमकां अजून एश्योरन्स दिवना तिकेटीचे? ना, पयलीं मेंबर जावंक जाय न्ही। मेंबर जाले उपरांत मुखारलो विशय सुरू जातलो। की हे सगळे एस्पिरंट आमचे जवळ 9 जाण आशिल्ले ते हजर आशिल्ले। त्या भायर आनीक 4 एस्पिरंट थंय नाशिल्ले, सो तांकांय आमी अप्रोच करपाचे। तितून भितर एक एस्पिरंट आशिल्लो आमचो दिनेश रायकार, सो एक टिमीक काम सांगलें की ताका मेळपाचें। दुसरें दोतोर सुभाष प्रभुदेसाय, तिसरो आमचो बाब तुकाराम बोरकर हांकां आनी महादेव नायक हांकां सगळ्यांक आमी वचून अप्रोच जावपाचे आनी तांकां सगळे एक प्लॅटफॉर्माचेर हाडपाचे। तांकां सगळ्यांक एक प्लॅटफॉर्मार हाडपाचें, काम सुरू करपाचें सारकें नेटान आनी तेजे नंतर एक संमतीन कॅन्डिडेट कोण तो डिसायड करपाचो ह्या सगळ्या हेजे भितर आनी तेजे नंतर आमी निवडणुकीच्या हाका जातली। आमी कोणाक टिकेटीची एश्युरन्स दिवपाक शकत ना, कारण तो पावर ना म्हाका आसा, ना आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसा, ना इन्चार्ज आसा। आमचे एक वेगळी पद्दत आसता, त्या पद्दती आमी फॉलो करतात आनी हांव कोणाक तिकेट गरजे भायर प्रॉमिस करपाक शकना। जे पार्टीक जॉइनूच जायना तांकां आमी तिकेट कशें प्रॉमिस करतले? सो फर्स्ट इमिजिएटली जेका इंटरेस्ट आसा तेणी पयलीं पार्टीक जॉइन जावचें। महादेव नायक रेडी आसता तुमचे हितून येवपाक? कळटा म्हणजे काँग्रेस पार्टी म्हणजे एक व्हडलें समुद्र म्हणटा महासागर, तातूंत भितर आमी सगळ्यांक तो वेगळे आसता। कोण जॉइन जाता 100 भशेन जाल्यार आमी ताका कोण नाका म्हणपाक शकना। जॉइन जावपा आसा ना, आमी तशें करता। तेणेच जर डिक्लेअर केला आपूण तुमी आपल्या फुड्यान घरा कडेन येयल्ले म्हणून मेळपाक आनी आमी आपूण आयतारा जॉइन जाता म्हूण सांगला ना, तातूंत म्हाका पार्टी PCC जाल्या बरें, कित्याक ते म्हाका दिसता पार्टी कडेन गेला। हांव CRPT वचून तूं बी गेलना? काय कारणांक लागून आमदारां मदीं धुसपूस चल्ल्या? बाबू आजगांवकर आनी दीपक पावसकार हांच्या नांवांची चर्चा सध्या नेटान चालू आसा। बाबून गोवा 365 कडेन उलयतना सांगले की तांचो फुडारी सुदीन ढवळीकर हे विशीं निर्णय घेतलो। पळयात तो कितें म्हणटा तो। अरे आमचो लिडर ढवळीकर आमचो तुम्ही दोग जाण कशें करूं शकता? ढवळीकर कितें ठरयतलो? मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत आनी शिरोडेच्यान कृष्णा नायक।